क्रिस्त देव मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज आमी वर्साचो 16 आयतार संभ्रमता आनी आमच्या जिणेचो एक नवो हप्तो सुरू करता. पयल्या सुवातेर आमची जिणी, आमचें काम, आमचे कश्ट, आमचें कुटुंब, आमचें सूख, आमचें दूख आल्तारीर आमी सर्वेस्परा देवा भेटया. तो आमच्या संगता आसलेल्या वेळार कोणाच्यान आमचे आड वचूंक जायना. अशें न्हयच वो आयतार आमी देवाक समर्पिता, आमची जिणीच सर्वेस्परा देवाक आमी समर्पिता. आमी समेस वाटसुरे जावन आसा ह्या संवसारांत. मे बी 30 वर्सां या 40 या 100 वर्सां जियेता. एका वाटेन तें सत आमी वाटसुरे जावन आसा. आमची जिणीच एक वाट जावन आसा. दुसरें, आमी पयनरी जावन आसा. वय आमी गरजेवंत जावन आसा. खंयचोच मनीस आपूण आपणाक पुरो म्हूण सांगूंक मनशा वरवीं सांगूंक जायना. आमी हर एकल्याक आमी गरजेवंत जावन आसा. अशें आसतना आमी गरजेवंतां पावसो ती ओडणी सर्वेस्परा देवान आमच्या काळजांत घाल्या. गरजेवंतां पावसो कोणी गरजेवंत आसा तर जाल्यार ताका आमी सुदारशिता. ही प्राचीन काळाची एक आमची जिणेची रीत जावन आसा. आमच्या भारतांत चड ताका उत्तेजन दिताले. प्राचीन काळाची कोणी एकलो गरजेवंत आसा, पयनरी आसा, ताका आमी सुदारशिता. हाचे विशयांत आज आयच्या वाचपांनी आयकात हांव. आयकोवच्या आदीं तें समजोवच्या आदीं आमची जिणी आमी कशी ह्या विशयांत पाळटा म्हूण चिंतून घेवया. एक गरजेवंत आमचे थंय आयलो. आमचे कडेन विचारता, बाय वाट खंयच्यान म्हळ्यार आमी कशें चलता ताचे सय. ही एक संगत. तशें जायत्यो संगतींनी आमी दुसऱ्यांचेर होंदून आसा. तो आमचे जिणेची ही एक रीत कशी मांडून हाडची म्हणून पयत पुस्तक आयच्या वाचपांनी आमकां शिकयता. पयल्या वाचपांत क्रिस्ता पुर्व शेतां सुमार 2000 वर्सां आदीं ताचे चड जावंकी पुरो आमकां जावूंक जायना. अब्राहमाचो काल आमकां जावूंक जायना. तें कितें घडलें, चारित्री कितें घडलें तें पयल्या वाचपांत आमकां दाखयलां. तिसऱ्या वाचपांत जेजू क्रिस्ता कितें घडलें, देवाच्या पुताक कितें घडलें तें दाखयलां. दुसऱ्या वाचपांत तें आमी काम करता आसतना आमचें थंय कितें जाता म्हणलें. पयल्या वाचपाक या. अब्राहम बसयले कुळयेचो बापोय आनी भावडताचो बापोय आनी ताका व्हडलें घर म्हणलें नातलें तोंबान तो जियेतालो. ताची स्त्री सारा भितर तोंबांत आसली. बारी दग आसली. दग सोसूंक जायनासतना तोंबाच्या बागला कडेन तो बसता आनी इल्लो सुशेग घेता, वारें घेता. तेन्ना पयशिल्ल्यान ते एक जाण येतात. तो पळयता आनी तांकां पुरो जाला, जावंक पुरो वतान ते चलतात. तो मुखार येता आनी म्हणटा, सायबानो, जर तर तुमकां म्हाका खुशी करून तुमकां आशा आसा, म्हज्या तोंबा लागीं येया. हांव दिता तें उदक पांयांक घालना तुमचे पांय धुया. हांव तयार करता तें जेवण तुमी जेवा म्हणटात. ते जावन विचारनात. तो जावन सांगता. तांकां खुशी जाली. तर तूं जेवण तयार कर, आमी हांगा बसता म्हणटात. तो भितर येता. आपणाच्या बायलेक सारा सांगता, ती सुमार 80 वर्सांची, वेगीं उठ आनी पांव तयार कर. आनी एका कामागाराक सांगता, एक पाडको धर, ताका जुशी मार, ताचें मास कर. आनी मास आनी पांव आनी दूद आनी लोणी घेवन तो येता आनी तांच्या मुखार दवरता. सायबानो, म्हजें तुमचें बेसांव आसा तर जाल्यार तुमी जेवी जाय म्हणून. पळया ताचें अब्राहमाचें उदारपण. अब्राहम बसयले कुळयेचो बापोय.
जेजू क्रिस्त तसोय बापोय म्हूण येता बावर तसो बापोय तें देणें ताका धर्मा मेळूं ना कितलें ताचें तें उदारपण पळया वय त्याच खातीर ताका सरस्परा देवान सोडून दरासो तसो पुर्विलो बापोय जावन हिसून काडलो आनी ते जायत म्हणटात आनी जेवतात आनी सांगतात तुजी बायल खंय आसा भितर आसा सुशेग घेता आनी तांच्या मदलो एकलो सांगता येवच्या वर्सा आमी येणे वेताना तुजी बायल गर्भेत जावन आसतली कित्याक ती वांजरी जावन आसतली 80 वर्सां जाल्लीं तिका वांज भुरगीं नासतलीं तिका बेजारान कंदी नासतली लजे नासली एका स्त्रियेक भुरगीं ना म्हळ्यार त्या काळार लज जावन आसली तोंड दाखोवंक तयार नासली ती भितर लिपून रावल्ली येवच्या वर्सा आमी येणे येताना तुज्या बायलेक एक भुरगें जातालें हें सारा आयकता आनी ती आसता हांव मेल्ल्या मनशाक सरी जावन आसा 80 वर्सां म्हजी कूड मेल्या आनी म्हाका भुरगें जावचें म्हणून वय आनी तशेंच जालें हांगा आमी कितें पळयता हे ते एक जाण परकी मनीस वळोवंक नासली पयनारी पूण ते गरजेवंत ते वतांत आसात तांकां ताण लागल्या तांकां भूक लागल्या म्हणून कोणेंय सांगूं ना पूण अब्राहमाक कळ्ळें कित्याक ताचें तें उदारपण आसलें आमचें थंय तसलें उदारपण आसा गे परकी मनशां पळयतना चिंते एकले मनीस पावसांतल्यान वेता म्हणजे सत्री आसा सत्री धरूंक हांव तयार आसा गे तर ह्या पावस येता भिजनाका हांगा हे बोस म्हणून तयार आसा गे चिल्ला चिल्ला सांगता न्ही आमी उदारपण दाखयत आमी बरें करयत दुसऱ्यांक ते आमच्याच सैमांत आसा म्हज्या सैमांत आसा तुज्या सैमांत आसा हे म्हणे आमचेंचय मनीस समजून दुसऱ्यांक आमी सहाय करची एक क्रिस्तांव शेगूण जावन आसा हो शेगूण आयच्या दिसा पवित्र पुस्तकांत लितुजीन दामोण दाखयला आयकतना आमी आमच्या सदांच्या जिणेंत कशें चलता आमच्या भुरग्यांक कशें शिकयता अवचित मनशाक आतवे मनशाक थंय आमी कशें चलता म्हणल्यार आमी पळय पडटा पूण एक देवाच्या नांवी एक ग्लास उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटलो म्हणटा सोमी आनी अब्राहमान बेस ताका एक सत्कार केलो तांकां आनी ताका मेळ्ळो सोडूनदार आनी सोडूनदाराच्या कुळयेचो तो बापूय जालो सोडूनच्या कुळयेचो बापूय जालो केदें व्हडलें भाग ताका मेळ्ळें कित्याक ताणें तें उदारपण दुसऱ्या थंय दाखयलें देवान ताका ताचे थंय हजारांच्या हजार वांट्यांनी उदारपण दाखयलें आमच्या जिणेंत आमी केल्ल्या कामाचो बऱ्या कामाचो फळ आमकां मेळना जावं पुरो चिंत्या तूं आतां एक आंब्याचें जड लायताय तूं जीव आसतना तुका आंबो मेळटलो म्हूण सांगून जाता गी जायना पूण तुज्या भुरग्यांक मेळटा कडणीत जावन मेळटा हें सत आमी उडास दवरूंक जाय आमी केल्ल्या बऱ्या कामाचो फळ आमच्या रक्तमासाच्या भुरग्यांक मेळिल्ल्या शिवाय रावना हय हें सत समजून गरजेवंतांक आमी पावस चड गरजेचें जावन आसा न्हयच आमच्या सैऱ्यांक न्हयच आमच्या सांगात्यांक न्हयच आमच्या भुरग्यांक पूण गरजेवंतांक जावंक पुरो तो क्रिस्तांव वा हिंदू वा मुसलमान गरजेवंता पावसो आमचो कायदो जावन आसा आतां आमी पयल्या वचप आयकलें तिसऱ्या वचपाक या जेजू क्रिस्त ताचे निमाणे दीस जाले सुमार 3 वर्सां तो संवसारांत जियेलो जायती आजापां केली शिकोवन करून दिली वांजल परगट केलो कशें भोगलें आनी ताका एक भोगलें म्हजी जिणी संपूर्ण आयली म्हणून आनी तो जेरुजलेमा परताता आनी जेरुजलेमांत कितें घडटा म्हणलें तो जाणा थोडी बारा या थोडी महिला मुखार गेल्यार तो जेरुजलेमा पावता जेरुजलेमांत ताका कितें जातालें आपणाचो असो शीस आपणा नेगार करतालो
आपणाक पयन आपणाक विकृत करतालो आनी एकलो नेगार करतालो. हांव एकसुरो जातालो आनी अणभोड ती म्हाका धरताले, कैद करताले, म्हजी परिक्षा करताले, म्हाका मोहनाचें फर्मान दिताले. आनी फाल्यां इतल्या दिसा 2 दिसां भितर हांव कुर्सार उमकोळ मरतालो. हें तो जाणा आसलो न्ही संक्षिप्त तरान, पूण ताका ताचो इशारो आसलो. हें सत. जर तर आमचे थंय आमकां कांय घडीत आसलें जाता जाल्यार आमच्या मतीन कितें जाता? चिंती आहा, एकले हांव एकलीच भुरगो आसा आनीक ताका कठीण पिडा आसा, जावंक पुरो कॅन्सर. आनी डाक्टर सांगता, बाय तुजो भुरगो इतलेच दीस वाचता, मागीर वाचूंक जायना. तेन्ना तिचे आकांत कितें, तिची बोगणी कितें, हें आमी चिंतून पळय जाय. आयज वांजेल समजा जाय जाल्यार तें चिंतून पळय जाय. जेजूक आपणाक कितें जातालें म्हूण तो जाणा आसलो, एक सुरो तो. ताचे थंय तसो मनोभाव कितें, ताची बोगणी कितें, ताची बोगणी ताका सोसूंक जायना तल्ली. एका कुशीन कुडीची अस्कत गाय ताका पुरो जाल्लें, आनी एका कुशिलान आपणाचेंच मोर तो रूप पळयतालो. तेन्ना ताची बोगणी इतली आसली की कोणा कडेन मनशा कडेन इल्लेशें उलोवन हांव सुशेग घेता म्हूण आशेवन आसलो तो. आमकां चड कश्ट आयिल्ल्या वेळार मोगाचो मनीस मेळ्ळो जाल्यार ताचे कडेन आमचे कश्ट आमी सांगता न्ही. तशेंच जेजूकी बगले आनी त्या खातीर तो बेतानियाच्या घरा गेलो. तें मार्ताचें घर. तो गेलो आपणाचे कश्ट, आपणाचे भितरली बोगणी दुसऱ्याक सांगूंक. आनी मार्ता दादोशी मनीस, बरी स्त्री ती. जेजू आयली सो तिका भोव खुशी जाता आनी भितर भायर भितर भायर भितर भायर भितर धांवता ताका सत्कार करूंक प्रयत्न करता. तें तिणें केल्लें बरें करता ती. आनी ताची भयण आसली मेरी जेजूच्या पांया कडेन बसता आनी जेजूचें आयकता. आनी मात्ता चड कित्याक काम करताली आनी ताची भयण कित्याक तिका सहाय करनातली, ती कशें तेची तकली उण जाता आनी जेजू दूर हाडटा. मेस्त्री, म्हज्या भयणीक म्हाका सहाय करून तूं सांगना गी, म्हाका एक सुरें सोडला न्ही गी म्हणून. कितें म्हणटा जेजू? मारता मारता, तूं जायते संगतींनी राटावळींनी मग्न जाल्याय, ती गरजेचें मात्र पाळटा. तिचे तावन तें काण दिवंक हांव तयार ना. म्हणजे तिका हांव म्हज्या पांया कडेन बसचें सोडून उठोवन तुका सहाय करूंक तयार ना. आमकां एक विचीस भोगूंक पुरो, भोगणी येवंक पुरो. मार्ता इतली वावड करतना तिच्या भयणीक, तुज्या मेरीक मार्ताक वचून सहाय कर म्हूण जेजू तयार नासलो न्ही म्हणून. पूण तातूंत आटापून आसलें सत घे. जेजूची बोगणी कितें, ताची गरज कितें, ताचे भितर भोगता तें कितें. कोणी एकलो मनीस म्हजे कश्ट आयकूंक तयार आसा गे म्हणून. आनी मर ही करताली कितें तेंच. जेजूच्या पांया तळा बसून जेजूची बोगणी, जेजूची आशा ती कान दयन आयकताली. आनी जेजू जाय जाल्यार तेंच. आनी मार्ता करता कितें, भायर भितर धांवता जाता इतलें तयार करता. जेजूक तें गरज आसलें गी. निजा की त्या घडये तें गरज नासलें. निजा एका तरान म्हणये तिका गरज आसलें, आमच्या समजणे प्रमाणे गरज आसलें. पूण जेजूची गरज कितें मरयेन केल्लें. आपण कश्ट सांगता आसतना आयकोवचें. वय पयल्या सुवातेर हांव सवाल घालतां, आमी आमच्या जिणेंत कितें आमचें थंय आसूं आमी एक सुरें नांव गी. तुज्या बायले सांगता तूं सदांच मोगान जियेता जाल्यार बायले थंय एक सुरी घडी ना गी. तुजे थंय एक सुरी घडी ना गी. सकाळीं गेलो तूं सांजेर पाटी येताय, काम कर पुरोसन येताय, तुजे थंय एक सुरी घडी ना गी. भुरगीं तांकां कितें जाय म्हूण विचारतात. तूं आयिल्ल्या बरा तुजी बायल तिका कितें गरज जाय म्हूण विचारीत जाल्यार तुका बोगार तुजे कश्ट तिका कळना न्हू. तुजे कश्ट तुवें कोणा कडेन सांगचें, या तिचे कश्ट कोणा कडेन सांगचें.
आमी चिंतूंक जाय हर एका मनशाक एक सुरपण आसा वय एक सुरपण आसा तुका बायल आसूं पुरो भुरगीं आसूं पुरो जायती राटवळ आसूं पुरो तुज्या काळजांत एक सुरपण आसा न्हय म्हणटा तूं हांव सांगता म्हज्या काळजांत एक सुरपण आसा सबार पुटी म्हाका एक सुरपण भोगता न्हय कित्याक हांव एक सुरो जावन जियेलां बघा मनशा थंयच ह्युमन लायफ इज सॉलिटरी एक सुरपण आसा तेन्ना ते एक सुरपणा आमी दुसऱ्यांक सहाय करी जाय न्हय वाटसुऱ्याक वाट दाखोवची गरजेवंतां पावचें पूण मनशा थंय आसली गरज समजून पळोवची ते आमकां भायल्यान दिसून येता थोड्या पोटी तोंडार दिसून येता उतरांनी दिसून येता तेन्ना आमी पळोवंक जाय अब्राहमान त्या वाटसुऱ्या त्या मनशांक सत्कार केल्या वेळार त्या वाटसुऱ्या मनशांनी अब्राहमान सांगूंक जाय आमकां भूक लागल्या आमकां ताण लागल्या आमकां पिवंक जाय आमी पुरासाण जाल्या म्हूण तांणी सांगूंक ना पूण अब्राहमान तें भोगलें कित्याक नितीवंत तो तुजी बायल नितीवंत जाल्यार तुजें एक सुरपण तिका भोगूंक जाय तूं नितीवंत जाल्यार तुज्या बायलेचें एक सुरपण तुका भोगूंक जाय भुरग्यांक कितें जाय असलो मोग आमच्या कुटुंबांनी आसूंक जाय न्हयच बायलांक दाखोवचें बायलांक इसारल्या वेळार दिवचें बागार कितें जाय म्हणलें आमकां भोगूंक जाय भुरगें ल्हान आसतना धाकटुलें भुरगें आसतना बेबी जावन आसतना आवयक भुरग्याची गरज कळना गी ती कळची कशी भाव भयण आमी सवाल घालूंक जाय कशें तें भुरग्याची गरज आवय कळटा कित्याक आवयक भुरग्याचो मोग आसा आवयक केन्ना भुरग्याचो मोग आसा गी भुरग्याची गरज कळटा केन्ना तुका तुज्या बायलेची मोग आसा गी बायलेची गरज तुका कळटा तिणें सांगा जाय ही सारकी म्हणली गरज ना थोड्या पटी संक्षिप्त कळना जाल्यार समज जाय पडटा पूण कळटा तें आतां तर आमकां कळना जाल्यार हाचो अर्थ कितें आमकां परस्पर मोग ना म्हणून दादोसकाय ना म्हणून उदारपण ना म्हणून अब्राहम थंय उदारपण आसलें इसार नासतना ताणें दिलें वय मारता थंय उदारपण आसलें जायते सत्कार करून पळयताली मोरयेक संपूर्ण ताणें उदारपण आसलें ती जेजूच्या पांया कडेन बसता आनी ताच्या आयकता ताच्या कंतीन वांटेली जाता तिच्या कडेन मागणें करता ताच्या कश्टान ती वांटेली जाता हें सत आमी समजूंक जाय त्याच खातीर पयलें वचप जाल्या उपरांत आमी सांगाता म्हणून गायन केलें सरस्परा देवा तुज्या तंबान जियेताले भागी म्हणून असो अर्थ कितें आमी 2-4 पुटी म्हणलें आतां कंतार केल्लें असो अर्थ केलें तंबांत कोण जियेता तुमी आतां तंबांत आसात वो तंब जावन आसा मागण्याचें घर तुज्या तंबान जियेताले बागी तुमी बागी जावन आसात कित्याक तुमी जियेतात देवाचें उतार आयकोवचे खातीर देवाची बोगणी समजोवचे खातीर ती तुमी चिंतात गे तंबांत आमी येता आनी पटा करून आमच्यो गरजो आमी भायर वता जेजूची गरज कितें सोम्याची गरज कितें म्हणून एक घडी म्हणी बसून आमी चिंताव गाय जर तर तुजी बायल ताचे सदांच तुजे ताच्यो गरजोच उलयता शिवाय तुजी गरज कांयच तिका पडों वचना जाल्यार तुका कितें भोगता तुका काम कर दीस रात काम कर तेंच जाल्यार तुका कितें भोगना जायत आमी तंबां जाता जेजूची गरज कितें सोमेची गरज कितें ती गरज दुसऱ्या वाचपाक या सांग पावल कितें म्हणटा पळया हांव आपोस्तल जावंक फावो न्हय सुरेस्परा देवान म्हाका ताचो आपोस्तल केलो ताचें उतार परगट करूंक म्हाका न मेळ्ळो ताचें उतार परगट करतना म्हाका जायते कश्ट मेळ्ळे बागी जावन आसा हांव कित्याक म्हज्या सोम्यां खातीर ताच्या उतरा खातीर म्हजी जिणी हांव समर्पितां ताच्या कश्टांनी हांव वांटेली जाता हांव बागी जावन आसा ताचे कितें ताच्या कश्टांत आनी पाशांत उणें पडलां गे तें म्हज्या जिणयेंत जिवन हांव जदोसकाय भोगता म्हणून म्हळ्यार आमी केन्ना
दुसऱ्यांक आमकां थंय दुसऱ्यां थंय आमकां भोगणी आसा तांच्यो गरजो आमी मोगान समजता तांच्या कश्टांनी आमी वांटेली जाता तांच्या कश्टांनी वांटेली जाताना आमची सुशेगादपण आमी सोडी जाय पडटा तुका न्हीद दनपारांची न्हीद पडला जाल्यार घोव आयलो जाल्यार उठ जेव लायकी मुनीसार वाड वय हांवें चिल्ल संगती सांगच्यो असले उदारपण आमचे थंय आसूंक जाय आमच्या कुटुंबांनी आमचे कुटुंबां असल्या उदारपणान मांडून हाडल्यात ही आयची संप्रदाय न्ही प्राचीन काळाचे संप्रदाय ही आमकां क्रिस्तांवजीनी धदोसकाय जियेचो जाल्यार असले उदारपण माया मोग दयाळाय दाखोवंक जाय आसूंक जाय तर भाव भयणीनो देवाक लिपोवन खंयचेंच बरेंपण करूंक जायना समजून घेया देवाक लिपोवन खंयचेंच बरेंपण करूंक जायना आनी देवाच्या की वर्तें बरेंपण करूंक जायना कोण पळय पेल्याक बरेंपण करता उदारपणान माया मोगान तो देवाक करता कोण पळय देवाक उदारपण पेल्या थंय उदारपण दाखोवन देवाक उदारपण दाखयता ताका 1000 वांट्यांनी मेळटलें हें सत आज आमी पळयता दुसरें कितें म्हळ्यार आमकां जायत्यो राटावळी कामां आसात वय जाल्यार जेजूस सांगात मागण्यांत दवरचो व्हडलें काम जावन आसा वगेवंताची जिणी जावन आसा त्याच खातीर आमी परतून म्हळ्यार सर्वेस्परा तुज्या तंबांत जियेतात ते बागी तुजे सगळे मागण्यांत मग्न जातात ते बागी आमेन.